नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आतां पळोवया आयच्यो खबरो। पर्वरी सचिवालयात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला मंत्रिमंडळाची बसका जाली। हे बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यांक दिव्यांग आयोगाचो वर्सुकी नियाळ आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी नियाळ सादर केलो। हे कार्यावळी उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज जाल्ल्या कॅबिनेट बसकेंत घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या निर्णयाची खबराकारांक म्हायती दिली। As the implementing agency for the operation, management, maintenance of the sustainable development Goa product processing centers and financial support of the 1 crore rupees. It is an allocation of the dump quantity for the Seza or Resource Limited. तो कॅबिनेटाच्या मुखार म्हणजे एक्सेस ओर तांकां दिला एक्चुअली त्या हातूंत तांच्यांनी जे लेफ्ट ओवर थंय उरलेलो तो ओर approval for the Goa rules of admission of the postgraduate degree course of the Goa University at the Goa Medical College. Dr. Ponraj हांकां consultant म्हणून आमी परत reappointment केला, रिटायर्ड जाल्ले न्यूरोसर्जन. रिस्टोरेशन ऑफ द 2 junior civil engineer in the housing board. तांचे 2 पोस्ट हे केले ते रिस्टोर केला परत एकदा. Creation of the 23 post in the various category in the Goa Rehabilitation Board. Execution of the memorandum of undertaking with the Instap Synergy Private Limited, providing the earned wages access and a salary for the pension in advance facilities to the government employees and the pension of the government of Goa. सगळे फास्ट ट्रॅक करपा खातीर this agency had appointed. च्या कॅबिनेटान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन जाले। 3 राज्यांचेर एनडीएचे सरकार आयिल्ले आसा। गव्या रेड्याच्या हल्ल्यात जीव वखडायिल्ल्या दिनेश गावडे या उसगांवच्या तरणाट्याच्या घरात रानमंत्री विश्वजित राणे हांणी भेट दिवन तांच्या कुटुंबियाचे सांत्वन केले। सर्गिस्त दिनेश गावडे हांच्या भुरग्यांच्या पदवे मेरेनच्या शिक्षणाचो आनी हेर खर्च आपूण करतलो अशें उतर मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार कुटुंबियांक दिले। सर्गिस्त दिनेश हांच्या घरकान्नी गृह आधार येवजणेचो लाव सुरू करून दितले अशें आनी चलयेक राना खात्यांत नोकरी दिवपाचे यत्न करपाचे उतर लेगीत राणे हांणी ह्या वेळार दिले। ग्रॅज्युएशन पासून त्यांचे एज्युकेशन पूर्ण खर्च आणि तिला योग्य तऱ्हेचे एम्प्लॉयमेंट मुख्यमंत्रीकडे बी चर्चा केलेली आहे। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुके आयज वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचो उक्तावण जाले। वास्कोंतल्या रेल्वे पुला सकयल्ल्या रोड अंडरब्रिजचे तांणी लोकार्पण केले। ह्या वेळार रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक श्रीमती बेलाविना, थळावे आमदार दाजी साळकार आनी हेर अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सरकारान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पाची म्हायती दिली। आम्ही खर्च केला बाबदाजी आणि इलेक्शनाच्या पयलीं लोकांक प्रॉमिस केल्ले कितें म्हणून की तुमकां आमी म्हणटा तसो रेल्वे अंडरब्रिज बांदून दिता। कित्याक आमकां चिंता आसा लोकांची। एखाद्याक एम्ब्युलन्स जर पास जातले आसत जाल्यार 5 मिनटाच्या जाग्याचेर जे गाडयेक अर्दे वर लागतले ओके ती 5 मिनटान गाडी वचूंक जाय कारण लोकांचो जीव म्हत्वाचो आसा। आमकां चुकून जर फायर ब्रिगेड लागची पडची न्ही लागली जाल्यार ती 5 मिनटांच्या डिस्टन्सान आमच्या कडेन पावची म्हणजे जिवीत हानी जावची न्ही, प्रॉपर्टी हानी जावची न्ही। हांगाच आसा म्हणटा आमी फायर स्टेशन पण हांगा पावनाशिल्ली गेली कितलीशेच वर्सांची डिमांड ती लक्षांत घेवन आमी रेल्वे अंडरब्रिज आज लोकार्पण करता आसतनाय बी म्हाका खोस भोगता, हांव ताजें अभिनंदन करता। डबल इंजीन सरकारचो डबल इम्पॅक्ट प्रोजेक्ट हो आमी दाखोवन दिलो म्हणून म्हटलें आमी फक्त खोटी प्रॉमिसां करिना, आमी दिल्लें प्रॉमिस हें आमी फुलफील करता हाजें उदाहरण आसा। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात जाप म्हणून भारतात सुरू केल्ल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या वर्सपूर्ती निमतान राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आनी हेर मानेस्तांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्या। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशात ऑपरेशन सिंदूर हे दहशतवाद तशेंच देशाच्या सुरक्षेक आनी सार्वभौमतेक धोको निर्माण करपी शक्ती आड भारताच्या ठाम निर्धाराचें प्रतीक आसा अशें म्हळें। ह्या मोहिमेच्या यशाक भारतीय सैन्य दळाचें शौर्य, धैर्य आनी समर्पण दिश्टी पडटा अशें नमूद केला। सगळ्या सैनिकां मुखार देश नतमस्तक जाता अशी भावना राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात उक्तायल्या।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेक वर्स जाल्ल्या खातीर सैन्य दळाक सलाम केला. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं भारतान दहशतवादाक योग्य जाप दिल्या अशें स्पश्ट करून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विशयाचेर वचनबद्धता स्पश्टपणान दिश्टी पडटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. देशांतल्या दरेक नागरिकाक आपल्या सैन्य दळाचो अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केला. मजगतीं सैन्य दळाच्या सन्माना खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या एक्स समाज माध्यम खात्याचे ऑपरेशन सिंधुराचो डीपी दवरला आनी लोकांनी लेगीत असो डीपी दवरचो अशें आवाहन केलां. ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेच्या वर्सपुर्ती निमतान भारतीय सैन्य दळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जोर पत्रकार परिशद घेवन ऑपरेशन सिंदुराविशीं माहिती दिली. ऑपरेशन सिंदूर आजून सोंपूंक ना अशें स्पश्ट करून भारतीय सैन्य दळ दहशतवादा आड कारवाय करपा खातीर पुरायपणान सज्ज आसा अशें सांगलें. राजस्थानांतल्या जयपुरांत तिनूय दळाच्या मुखेल्यांनी पत्रकार परिशद घेवन माहिती दिली. Our fight was with the terrorists and their support infrastructure, and that is what we hit, ensuring no collateral damage. We had achieved our objectives and our mission was complete. But when Pakistani establishment decided to side with terror and make it their own fight, we had no choice but to respond in kind. It was about self-defense, much beyond a counter-terror operation. When we responded, it was lethal and ruthless. To reaffirm the primacy of air power, and when I say air power, it means everything that is in the air and not only Air Force. As the first responder and the dimension of choice for any nation. Second, it reasserted the salience of jointness and a whole of nation approach. It vindicated Indian Air Force's focus on precision targeting and net-centric warfare, with ICCS emerging as a clear enabler. Next, we are also able to see through our adversary. We now have first-hand confirmation of their capabilities, capacities, and tactics. They intended to hide. So I'm sure there are a worried lot across there. A crucial lesson, nations forced into conflict must always have conflict termination criteria and strategy in sight. Otherwise, very soon you can go astray and do not realize how to terminate that conflict. अस्तंत बंगालात नवे सरकार स्थापन जावचे पयलींच राजकीय वातावरण तापूंक लागला. उत्तर 24 परगना जिल्ह्यातल्या मध्यमग्राम लागसार भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी सुवेंद्रू अधिकारी हांचो खासगी सहाय्यक आशिल्लो चंद्रनाथ रथ हाची अज्ञान हल्लेखोरांनी फारपेट करून हत्या केली. ह्या हल्ल्यात आनीकूय एक जखमी जाला. हल्लेखोरांनी रथ हांच्या वाहनांचेर 16 वेळा फारपेट करून ताची हत्या केल्ल्याचें उघड जाला. जखमीक ताकतिकेन हॉस्पिटलांत दाखल केले. मात दोतोरांनी चंद्रकांत रथ हांकां मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें. ह्या प्रकरणाचो तपास आतां विशेष तपास पथका कडेन सोपयला. ह्या घडणुकेचे पडसाद पुराय देशभरात उमटूंक लागल्या. बिहारात आयज नव्या राज्य मंत्री मंडळाचो विस्तार सुवाळो जालो. पटनांतल्या गांधी मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या भव्य सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. सम्राट चौधरी हांच्या फुडारपणाखाला नव्या मंत्रिमंडळांत निशांत कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जयस्वाल, लेसी सिंग, नितीश मिश्रा, रामकृपाल यादव आणि अशोक चौधरी हांच्या सयत कांय नव्या मंत्र्यांचो आस्पाव आसा. बिहाराचे आदले मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांची राज्यसभेत निवड जाल्या उपरांत रित्या जाल्ल्या सुवातेचेर भाजपाचे सम्राट चौधरी हांणी मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतिल्लो. ताशकंदात सुरू आशिल्ल्या 15 वर्सां पिराये सकयल्ल्या आशियाई कुस्ती युद्ध सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी मोलादीक कामगिरी करून भारताचो झेंडो उंचेल्या पांवड्यार पावयला. भारतीय युवा कुस्ती योद्धांनी ह्या सर्तींतल्या 30 27 पदकां घेवन मोलादीक कामगिरी केल्या. 15 वर्सां पिराये सकयल्ल्या चलयांनी 15 14 पदकां जाल्यार चल्यांनी 15 13 पदकां निश्चित केल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात.
तशेंच डी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.